प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची दावी चीट 46 to 52 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. ते जेरिकेक पावले आनी जेजू आपल्या शिसांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेक तावन भायर सरतालो तेन्ना तिमेवाचो पूत बातिमेव म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. नाझारेतकार जेजू तेवशिल्ल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. सवार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. जेजू थांबलो. ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आनी जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुज्या खातीर तुका हांवें कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताच्या फाटल्यान गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू एका कुड्ड्याक बार्तिमेव म्हणून नांवाच्या कुड्ड्याक तो बरो करता. आनी कितें घडटा? जेजू जेरुजालेम गांवांत आपल्या शिसां बरोबर वेताना थंयसर हो कुड्डो बार्तिमेव जेजूक मेवता आनी व्हडल्या ताळ्यान जेजूक म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. आनी लोक जो जेजू बरोबर वेतालो, कित्याक जेन्ना जेजू थंयसर देवाचें उतर परगट करतालो, खूब लोक जेजूच्या पाडल्यान वेतालो. आनी कितें घडटा? तो लोक म्हणटा त्या कुड्ड्याक बार्तिमेवाक, ओगी राव रे, कितें कोत्ताय रे तूं? चड बाबा कोत्ताय, ओगी राव. आनी कितल्या लोकांनी ताका म्हणलें गाय की ओगी राव, चड बाबा कोत्ताय म्हणून. पूण तो आयकना, तो कोणाचेंच आयकना. तो आजून व्हडल्या ताळ्यान बोबो मारता, म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. आनी जेजू इतलो लोक ताचे बरोबर आसून जेजू थांबता आनी ताका म्हणटा, आपयात ताका. आनी जेन्ना जेजू ताका आपयता, आयज कितें घडटा? बार्तिमेव आपलें जें घालतालो तो, कित्याक जेन्ना एक मनीस आपूण एक कुड्डो आसतालो, ताका एक आंगवस्त्र आसतालें आनी तें आंगवस्त्र घालून लोकांक कळटालें की तो मनीस कुड्डो म्हणून. तो आंगवस्त्र उडयता आनी जेजू कडेन धांवता. भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें आंगवस्त्र उडयलें आनी त्या वेळार तो थंयसर जेजू कडेन येयलो, तो जेजूक दाखयतालो, देवाक दाखयतालो की ताका खरोच भावार्थालो म्हणून. तो जेजूक उलोय मारतालो की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. पूण जेन्ना जेजून ताका आपयलो, ताचो आवाज आयकलो इतल्या लोकां मदें, तेन्ना कितें घडटा? ताणें तें जें आसलें ताचे बरोबर तें उडयलें. ताणें भावार्थाचो हो जो कितें म्हणटा तें ताणें भावार्थ दाखयलो की खरेंच आतां हांव जेजू कडेन वता, म्हाका म्हजी पेकोणी जातलीच म्हणून. आनी जेन्ना जेजू कडेन तो पावता, आतां तो दाविदाचो पूत म्हणिना, जेजू दाविदाचो पूत म्हणिना. तो म्हणटा, राबोनी, गुरुजी, म्हज्या सायबा, देवा म्हज्या, म्हाका नव्यान नदर इशी खोर. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाक उलो मारता, केन्ना आमी म्हणटा पेकोवणार हें तें म्हणटा, पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाचें उतर घेता, तेन्ना आमी जाणो की देवाक आमी उलो मारता. आनी जें जेजून आमकां खुर्सार घडलां की सगळें संपारलां, तें उतर घेतकूच तेन्नाच की आमकां सगळें जें देवान जेजून घडून हाडलां ताजो वालोर हो ताजें जी ताजो तें घडून हाडलां तें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, चड करून आमी ह्या दिसांनी जेन्ना कोविड-19 चलता, व्हायरस चलता, इतलें दुयेंस चलता,
आमी देवाक उलो मारता आनी म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर, जेजू दाविदाचा पुता म्हाका बरो कर, जेजू म्हजी काकूत कर. वय आमकां देवाची काकूत जाय, पूण भाव भयणीनो देवान आमकां काकूत दिली जेजू वरवीं खुर्सार. आतां ह्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, हांवें तुमकां सगळें संपारलें, आतां तुमी कितें करात, फकत जें हांवें घडोवन हाडलां, जें हांवें संपारलां खुर्सार, ताजेर तुमी म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरात. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता तेन्नाच खरेंच आमी जेजूक आमचो राबोनी, आमचो सर्वंडार, आमचो गुरुजी, आमचो देव, आमचें सगळें हें आमी ताका मानता. आनी त्या वेळार आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. भाव भयणीनो, ह्या मनशान जो बार्तिमेव आहलो तो कुड्डो आसलो, पूण ताका त्या वेळार जेजूचेर भावार्थ कसो येयल्लो, ताणें आयकल्लें. तो रस्त्यार आसतलो, खूब लोक भोंवतालो चलतालो ताच्या फुड्यान, आनी ते म्हणटाले जेजू नाजरेताच्या जेजून आमकां बरें केलां आनी इतल्यो मिलाग्री केल्या, आनी तो आयकतालो. ताका तो कुड्डो आसलो, पूण तें देवाचें उतर तो सगलो लोक जे कितें सांगतालो ते आयकोन ताचो भावार्थ वाडलोलो. आनी आतां जेन्ना जेजू त्या वाटेन वेता, आतां तो म्हणटा हो जेजू ज्या जेजू वयर हांवें इतली खबऱ्यो आयकल्या, इतलें ताणें बरें केलां, इतल्यो मिलाग्री केल्या, इतल्यो पेकोणी केल्या, ताजे वयर हांव इतलें आयकलां. आतां की म्हजो वेळ पावला, म्हाका जेजून म्हाका बरी पेकोणी दिवपाक. आनी तो कितें करता, तो कोणाचेंच आयकना. लोक ताका ओगे राव म्हणटा, पूण तो बोबो मारीत रावता आनी जेजू ताचो तालो आयकता आनी ताका पेकोणी दिता. कित्याक ह्या भारतीय म्युजियाक खरेंच भावार्थ आसलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसा, आमी आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा, जेजून आमकां खुर्सार सगळें संपारलें आनी सगळें घडोवन हाडलां, गरज आमकां ताच्या उतराचेर, ताचे बरयल्ल्या उतराचेर आमी भावार्थ धरूंक, आमच्या तोंडांतलीं उतरां सुटूंक. कित्याक जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलयता आर्गान दिवन, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाल करता, हें देवाचें उतर आमच्या फुड्यान धरून हाच्यो खबरो आनी सगळ्यांच्यो खबरो आयकून आमी पिशे जावपाची गरज ना, पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमच्या मनाची नडसणी करून आमी सगळें देवाचें बरें जें घडोवन हाडलां आमकां जेजून, तें फावो जावपाक आयज आमी थाराव घेवया. आनी आयज ह्या उतराचेर भावार्थ धरून आमकां आमच्या जिवितान हें जैतिवंत जिवीत आमी जियोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.